रवींद्र भवनात मेडिकल कॅम्प दवरलेलो आसा। खरेंच दोतोर अशें दिसता तुमच्या मनाक आजारल्यान तुमकां उदंड आयुष्य आरोग्य लाभो। तशेंच आतां आमचे हरवळ्या गांवचे उदरगत हे ल्हान ल्हान इंडस्ट्री आहात तेंच्याय जोड पावलान बारीक बारीकसो हेल्प करून सुद्दां आमची हरवळी पंचायत भरपूर फुडें गेल्लेली आसा। तशेंच दोतोर तुमचो आशिर्वाद सुद्दां हरवळी पंचायतीर खूब आसा आनी आमच्या हरवळी गांवचे डेव्हलपमेंट चालू जायत आसा। तशेंच आमची हरवळी फुडें वचत आसा। हे शक्य जाता तेणी दाखयला की आपल्या सगळ्या पंचांक गांवच्या लोकांक गांवच्या असलेल्या बारीक बारीक इंडस्ट्री आणि आपल्या लागपी सगळो स्टाफ म्हणजे इंजिनियरा पासून सगळे जाण तेंच्या बरोबर जर सुसंवाद साधलो जाल्यारूच बरें काम जावपाक शकता। आमी पळयता की बरेचशे फावटी उदीक येना जाल्यार आमी गाडी धांवपाच्या भाशेन सुरू करता थोडे जाण। तेच जर मातशे पाशेंस करणारी बरे भाशेन केले सांगपाक सुरवात केली जाल्यार ते आनीक बरें कॉपरेट करतले। गांवांत खंयची कंपनी आहा तिच्या कडेन जर झगडी करपाक सुरू केले वयल्या ते कितें दिता ते दिवचे ना तेंच्या कडेन जर बरे भशेन उलोवपाक सुरू केले तांकां जर 100 रुपया दिवपाचे आसा जाल्यार ते 200 रुपया दितले बरे भशेन उलयत जाल्यार। ही स्टायल सुरवातीक आमच्या हरवळ्या ग्रामपंचायत पयलींच्यान फॉलो करीत आयल्या आतांय करता। हांव खरोखरूच तांचें खूब खूब अभिनंदन करता। तांच्या खातीर एकदां देतात ताळयो वाजयच्यो। आपल्या सगळ्या भुरग्यांक एकत्र हाडून तांचें कॉम्पिटिशन केलें हांव खरोखरूच तांकां सुयेज चिंतिता आनी तेचेर आपलें बरें फ्युचर आवडीचें आमी ताका म्हणटा की करियर गायडन्स करता आसतना पंचायतीन ताका करियरी गायड करचें कितें करियर चूज करचें ताका सातत्यान समजून सांगचें। ताच्या खातीर वेगवेगळे लागले जाल्यार आमचे SNI इन्स्टिट्यूट ताका मदत करपाक तयार आहा। ह्या सगळ्या भुरग्यांक एकदां आमच्या SNI इन्स्टिट्यूटांत व्हरची।